कोर्टाकडे हांगा पायप फुटलेले आसा आनी ते 15 दीस मायज जाले अजून कंप्लेंट दिल्या कोण येयलो ना म्हणून हांगासर सारखे करपा आनी अजून पर्यंत सारकें जालें ना उदक वेस्ट जाता 15 दीस वेस्ट जाले आतां 15 दीस जाले फुटल्यार पूण कोणाले लक्ष ना ना नळाची पायपलायन नळाची पायपलायन फुटले जाल्यार आनी मदीं पावस येयलो तेन्ना ते कांय कळना आसलेलें आतां पावस गेल्ले कारणान सारकें उदक व्हांवता तें दिश्टी पडटा पूण त्या रस्ते कितें अंडरग्राउंड केबलिंग करताना फुडले तेन्ना तेका लागून ते ना 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 मदींच तें पायप फुटलें अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें पयलीं तेंच्यांनी तें मागीर करून मागीर तें ओपन जालें मागीर पावसांत ते गाडयो गेल्यो आनी तें सगळें हें जालें मागीर थंयच्यान 15 दीस जाले अजून कांय ना अजून कांय तेजें एक्शन ना तुम्ही पळयतात गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ केपें हेची फाटल्यान हांगा एक पायपलायन गेली नळाची ती नळाची पायपलायन डॅमेज जाल्यार 15 दीस जाले खंय लोकांनी कंप्लेन केली खंय पीडब्ल्यूडी वॉटर डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी पूण अजून पर्यंत कोणाचें लक्ष हांगना आतां सरकार म्हणटा 100 लिटर उदक आसा जे फ्री कित्याक दिवप न्ही कारण काय म्हणल्यार वेस्टेज करता म्हण लोक पूण हे आतां पायपलायनाचें उदक डॅमेज जावन 15 दीस जाल्यार इतली लिटर उदक वेस्ट जाता हेजेर मात कोणाचें लक्ष ना मुद्दम तुम्ही पळयतात गव्हर्नमेंट कॉलेज केपें हांगा आसा आनी तेजी फाटल्यान हे रस्त्याची फाटल्यान पायपलायन फुटलेली आसा आनी लोक हांगचे खूब यो वच करता लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता उदक भरता म्हणून पावस पडलेल्या कारणान हें कळनालें उदक पावसा उदक काय नळा उदक तें म्हणून पूण आतां जेन्ना पावस ना वत येयलें तेन्ना कळोन येयलें कितें हें उदक आसा तें नळाचें म्हणून आनी ऑलरेडी तुमकां दिश्टी पडटा हांगा उदक कशी वयर येता तें तुमी पळयात आता पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हे बेगीन सारखे करतले की आनी 15 दीस मागीर लोकांक वाट पळोवपा पडटली हे तुमी पळयत रावात RDX